दीस ब्रेस्तार जानेराची 8 तारीख 2026. पहिले वाचप जुआंच्या पहिल्या पुत्रांतले वाचप अध्याय 4 ओळ 19 तावन अध्याय 5 ओळ 4 पर्यंत. मोगाच्यानो देवान आमचो पयलो मोग केलो देखून आमी मोग करचो. कोणीय जर हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपल्या भावाचो द्वेश करता तर तो फाटकिरो. आपणाक पळोवंक दिसता त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिसना जाल्यार देवाचो ताणें मोग करचो कसो. जाय की क्रिस्तानांचो दिल्लो उपादेश हो. जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचोय मोग करूंक जाय. जेजूक क्रिस्त म्हणून वळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो. जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्याचोय मोग करता. देवाचो मोग करतना आनी ताचे उपादेश पाळतना आमी ताच्या भुरग्याचोय मोग करता म्हणून रुजवात दिता. आनी देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपादेश पाळचे. ताचे उपादेश तितले कठीण न्ही, कित्याक देवाचे भुरगे सक्कळ संवसाराचेर जैत व्हरतात. संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. कीर्तन 72 1 तावन 2 14 आनी 15 BC आनी 17. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. देवा, नितीवंत फैसलांचें देणें तुज्या रायाक पाटय. राय कुंवर जावन आसलेल्या ताका न्याय नीत करचो अधिकार दी. अशें तूं तुजे परजेक नितीन सांबाळूं. दुबळ्या धाकट्यांक न्याय नितिकाल चलोवन व्हरूं. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. ताच्या दिसांनी न्याय नीत वृद्धी जावं. संद्रे मासासर शांती शेकान शेक बाळवूं. तो एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्यापर्यंत, युफ्रेटीस न्हंयतावन पृथ्वीचे अंत पर्यंत राजवट चलोवं. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. तार्सीस गांवाचे आनी दर्या करावळीचे राजा सुंख हाडून येतले. शेबा आनी सेबा गांवाचे राई कणिको घेवन येतले. पळय, सर्व राजा ताच्या मुखार सरपडतले. सर्व जनांगां ताची सेवा करतली. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. उलो मारतल्या दुबळ्या धाकट्यांक आनी गत आदार नातलेल्या गरिबांक तो पावतलो. अस्कत्यांचेर आनी गरजेवंतांचेर दया दवरून तांचो जीव तो राखतलो. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक, बंदीत असलेल्यांक सुटका प्रसारूंक म्हाका धाडला. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 4 ओळ 14 तावन 22 पर्यंत. उपरांत जेजू पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरून गलिलियाक पाटी आयलो. ताचे विशांतली खबर भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी गाजली. तो तांच्या सिनेगोगांनी शिकयत गेलो आनी सोमेस्तां ताका नांव हाडूंक लागली. अशें आसता जेजू नजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सवये प्रमाणे सब्बाताच्या दिसा तो सिनेगोगान भितर सरलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतच ताका इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकाचो कवळो हाडून दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलेलें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला. बंदेंत असलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, धणसतल्यांक सवकासाय बसूंक
आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासारूंक म्हणून ताणें म्हाका धाडला. पासून जातस पुस्तक कोवण सिनेगोगाच्या पेद्या लागीं ताणें फाटीं दिलें आनी तो बसलो. ते आसलेले समेज तांचे दोळे ताचेर खंचून आसता तो तांचे लागीं म्हणालो, आत्तां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालें. ते आसलेले सगळीं ताची शिफारस उलोवंक लागले आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं ती आपुरबायाचीं उतरां आयकून विस्मीत जाले. ते म्हणाले, हो जुजेचो पूत न्हय वे? देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयचे सुवातेंत जेजू इसाया प्रवादीचो कोवळो वाचून तांतलीं उतरां आपल्या मिसावांचेर धोरण जावन दिवचें आमी आयकता. आनी एक रितीन सांगचें तर आयच्या सुवातेंतलीं उतरां लुकाच्या सुवातेचो सार. आपल्या स्नाना वेळी पवित्र आत्म्यान भरलेलो जेजू त्याच आत्म्यान भरोवन अरण्याक गेल्लो. जेजू पवित्र आत्म्यान भरोवन गलिलेयाक आयिल्लो. जेजू नजरेच्या सिनेगोगांत आयलो आनी देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा म्हणून वाचूंक लागता. आनी लुकाचे सुवातेन पवित्र आत्म्याक आसचें महत्व व्यक्त जाता, मात न्ही जेजूच्या मिसावान पवित्र आत्म्याचो महत्वी व्यक्त जाता. ह्या सर्व मध्ये जेजू उलयतना सर्वांचे दोळे ताचेर खंचून आसलेले म्हणलें उतर जेजूक आनी ताच्या उतरांक आपल्या मायगांवान मेळिल्लो स्वागत सुचयतात. तसो लोक जेजून आपले प्रवादीचे मिसां विवरितना आनी आपुणूच एक प्रवादी म्हणून प्रस्तुत करतना जेजूचे रागान कडकडटा. हे घडीत जेजूक आपल्या मायगांवांत मेळिल्ली निराकरणी सुचयता.